भौशीक बांधकाम खात्याच्या कामगार सोसायटीन कत्राटाचेर काम करपी कामगारांनी आपल्या बायल भुरग्यांक घेवन निमणे विधानसभेचेर मोर्चा काढलो। भौशीक बांधकाम खात्यान कितलींशींच वर्सां कत्राटाचेर काम करपी ह्या कामगारांक सरकारान कायम करूंक ना। ह्या कामगारांक फटोवन मागील दारान नवीन कामगारांची नोकर भरती करून तांकां कायम केल्यात। सरकार ह्या कत्राटाचेर आशिल्ल्या कामगारांक कायम करतलो काय ना हो प्रश्न घेवन बेरेस्तारा सकाळी आपल्या कुटुंबा सयत विधानसभेच्या दाराचेर कामगारांनी धरणा धरले। तुम्ही रेग्युलेशनाचो जो प्रोसेस आसा तो मुवमेंट करा म्हणून, पूण 20 तारखे आयज पर्यंत कांयच प्रोसेस जालो ना। एक नाकटाचे सादारण नाकटाक कुडक्या म्हणल्यार जाता, कितें आमचो प्रोसेस जालो ना। आनी मेन म्हणल्यार आमचे इतले कॅबिनेटाक डिसिजन जाल्ले आसा की आमकां रेग्युलायज करपा जाय म्हणून। कॅबिनेटाक डिसिजन सीएमान घेतलेलें आसा, पूण कोणूच मिनिस्टर आमच्या सायडच्यान कोण सपोर्ट करना आनी कोण आमचें जें काम करपा जाय करपाक सोदना। आनी एक मेन इश्यू आसा म्हणल्यार म्हाका अशें दिसता की आतां सीएमाक ताका एक कोणी अशें हें जाय दिसता की आमच्या सायडच्यान कोणा मिनिस्टरान ताका प्रेस करपा जाय। जशें बाबू आजगांवकारान तांकां प्रेस केला, ताका इश्यू कमून घेतलो, तशें म्हाका दिसता आमचे परिकार सर रावता दिसता म्हाका सीएम की आमच्या सायडच्यान कोणी मिनिस्टरांनी ताका सपोर्ट हाडून तांकां प्रेस करून आमचें काम घेवं जाय। हेजी वाट पळयता काय म्हणून सीएम इतली वर्सां आमी काम करता, बाकी डिपार्टमेंटान जाता, मागीर PWD डिपार्टमेंटाक कित्याक जायना स्पेशली। आयज क्वेश्चन आसा, गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा गोवा गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल म्हणटा, हे गोंयचो गव्हर्मेंट म्हणटा, हे जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांक हे अशें कित्याक कुसयता। एक टायम असं म्हणटा ते की गव्हर्मेंटा वेकन्सी ना, आयज 1,500 वेकन्सी आसा, जाल्यार हो गव्हर्मेंट कित्याक फील करना। जर तर कॅबिनेटा डिसिजन जालां, सीएमान जर डिसिजन केलां, पास केलां की जशे पोस्ट क्रिएट जाता तशें PWD घालपाचे, जे आमी हे टेम्पररी स्टेटाचे भुरग्यां ह्या भुरग्यां मदल्यान सगळ्यांक एब्जॉर्ब करपा जाय। आनी जो पर्यंत हे जे 1200 भुरग्यां ते ऑन रेग्युलर एस्टाब्लिशमेंट जो पर्यंत एब्जॉर्ब जायना तो पर्यंत पोस्ट घेवपाचे ना म्हणून सीएम डिसिजन घेता, जाल्यार हे डिसिजन कित्याक फॉलो करना, डिपार्टमेंट कित्याक इम्प्लिमेंट करना अजून, हेजेर आयज आमकां आन्सर जाय। आनी आमची फायल जी आसा रेग्युलेशन ती अजुनूय सेक्रेटरीएटाक पेंडींग आसा। तुमकां ऑब्जर्वेशन काडून कॉम्प्लायड करपाक कितली वर्सां लागता हे गव्हर्मेंटान आयज आमकां सांगूंकूच जाय। आयज हे भुरगे कोण वचपाना, भुरगीं सुद्दां पळया तुमी मिडिया दाखया, हे भुरगे जर अर्द्याले बाबा बापूय आवय बरें ना, तांकां हाडपा मेळना म्हणून ते येयले ना बावडे, पूण जे भुरगे येयल्या तेंची परिस्थिती पळया, ही बावडी आई पळया जाणटी ती येयल्या, आपल्याल्या भुरग्याक इतले वर्सां कुसयता हांगा, हे डिपार्टमेंट कुसयता, पूण हे डिपार्टमेंटाक पडना आनी हे कोणा मिनिस्टराक गोंयचे कोणा मिनिस्टराक पडना। हे भुरग्यांची इतली लायफ, आमी गोवन जावन आसा गरीब, भीक मागता हेंचे कडेन, काम करून भीक मागता, तरी आसतना हे भीक घालना आमकां। हेंची कितें ह्या ती कळटा आतां। इवन सीएम फोटिंगपणां करता, चिटींग करता आमकां। कित्याक सीएमान 30 तारखे सप्टेंबराक सांगलें आमकां 30 सप्टेंबराक आपूण तुमकां चवथ जाता, चवथ जावन सप्टेंबराक आपूण तुमकां 18 सप्टेंबर 18 30 तारखे सप्टेंबर 18 आमकां सांगलें तुमची रेग्युलेशन ऑर्डर दिता। ते तागेले पोके जाले ताजे फाटल्यान तेणी परत सांगलें आमकां मिटींग घेतली सेक्रेटरीएटान की आपूण तुमचे खातीर कमिटी फॉर्म केल्या बाल ते सगळ्यांक कमिटी फॉर्म केल्या, तुमचे जे खतखतें जालां पळय न्हू PWD ते खतखतें आपूण सॉर्ट करता आनी तुमची रेग्युलेशन प्रोसेस करता। ताजे फाटल्यान ते बरें ना जालें, बरें जालें तो प्रोसेस गेलो, परत ते बरें जावन येयले। आतां 1 तारखे न्यू इयरा तेणी सांगलें आमकां 1 तारखे आपूण तुमचे कॅबिनेटाक घालता। फुडें सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर येयले, जे कॅबिनेट ब्लॉकाक सगळे मिनिस्टर आशिल्ले, जे मेन मिनिस्टर कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्ले त्यांचे फुडें इवन आमचो PWD मिनिस्टर आशिल्लो, त्यांचे उजीर सांगतणी तुमचे हे कॅबिनेटाक घालता, पूण तेजे फाटल्यान 2-3 कॅबिनेट जाले तरी आसतना आमचो इश्यूच येना। जायते फावट सरकारान आमकां कायम करपा खातीर निर्णय घेतला, मात अजून कायम करनात। तशेंच कत्राटाचेर आशिल्ल्या एका कामगारान आपले सादोवन आमच्या पोटाचेर मात खोट मारली। सरकाराक नवी नोकर भरती करपा खातीर आमची कांयच हरकत ना असो दाखलो सरकाराक दिवन मोकळो जाला। वो जनरल सेक्रेटरी वो एकटो बरोवन दिता, जे टायमार आमकां चीफ सेक्रेटरीन स्टे दिल्ली की ह्या भुरग्यां 2016 स्टे दिल्ली की जशे पोस्ट ग्रेडाचे आमकां जो पर्यंत एब्जॉर्ब करना तो पर्यंत PWD पोस्टूच भरपाना म्हणून चीफ सेक्रेटरी स्टे दिता। आनी आमच्या हितूंतल्यान एकटो भुरगो बरोवन दिता प्रेमानंद कलंगूटकर, आनी हेका वयल्यान जॉबूय दिला PWD मिनिस्टरान, हांव सांगता ताका जॉब दिला। आनी वो एकटे भुरग्याची एनओसी घेवन 900 पोस्ट सुमार भरता, त्या पोस्ट पळया कसले ते पळय, तो बरोवन दिता वाचता हांव पळय, वी हॅव नो ऑब्जेक्शन टू कॅरी आउट रिक्रुटमेंट प्रोसेस म्हणून सांगतो, आनी हो एकटो भुरगो बरोवन दिता आनी सादारण 900 पोस्ट घेता। चीफ सेक्रेटरी स्टे हो एकटो आपल्या ऑब्जेक्शनाक बरोवन दिता आनी 900 पोस्ट भरता। म्हळ्यार असल्यांनी हे गव्हर्मेंट कशें भुरग्यांक चिटींग करता पळया, ही एनओसी तुमी हायलायट कर दाखया। आनी आतांय बीन 1200 पेंडींग आहा पोस्ट
पेंडींग म्हळ्यार एब्जॉर्ब करपाक मेळटा वेकंट आसा पूण ह्या भुरग्यांक ते घेवपाक सोदना 1500 आसतले 1500 मार्क्स आसतले पूण ह्या भुरग्यांक पोटा लात मारून आजुनूय म्हणटा लात मारून म्हणटा कित्याक 2013 कॅबिनेटान डिसिजन जाल्लें आसा सीएमान घेतलेलें आहा 2013 की ह्या भुरग्यांक सगळें एब्जॉर्ब जावपाक करपा जाय आनी जो पर्यंत एब्जॉर्ब जायना तो पर्यंत पोस्ट घेवपाना म्हणून इतलें सांगून सुद्दां आजून सुद्दां हे पोस्ट वेकंट आसतना ह्या भुरग्यांक घेवपाक सोदिना मागीर आजुनूय हो स्पेशली PWD मिनिस्टर ह्या घेवपाक सोदना आतां आमकां कांय ना PWD मिनिस्टर म्हणटा सीएमा कडेन आसा आतां जे केलां हें सीएमान केलां आमकां सीएमा कडेन आयज आन्सर मेळपाक जाय आमी गोवोरमेंटा कडेन मागता तुमकां जर आमचे कडेन कितें अपेक्षा आहा की आमी तुमकां पयशे काडून दिवचे आनी आमचें काम करचें तेंय दिता आमी सांगचे आमकां गोवोरमेंटान पूण इतले वर्सां 20-20 वर्सां भुरग्यांचे लायफ पिड्यार करूं नाका तुमकां दिसता हे भुरगे पयशे काडून डोनेशन कशें दिता गोवोरमेंटा कडेन जायना जाल्यार कोण रेडी आहा मरे तुमी सगळें दिता जर तर गोवोरमेंटा जायना तुमकां जर दिता आमचे हे खातीर उरता पयशे लावन पेंडींग उरता तेंय दिता आमी गोवोरमेंटा कोणाचो पूत जाल्यार कोणाचो भाव कोणाचो पापा इतलीं वर्सां कत्राटाचेर सरकारी नोकरी करता तांकां बेगीनाच कायम नोकरेन घेवचें म्हूण ह्या कामगारांक तेंको दिवपा खातीर तांची फामील कामगारांच्या मोर्चान वांटेकार जाल्यात भुरग्याचें कितें जायना भुरग्याची लायफ जालें काबार आनी आवयन कितें करपाचें भुरग्या बाळांनी कितें करपाचें तें तुमी सांगा आनी आमचें कित्या खातीर जायना हें आं आनी हे भुरगे इतले आतां येवन घेवन आतां सगळे हे काडून निवळ काडून रावतात तुमचे कामां जाता आमची भुरग्यांची कामां जायना गोंयकारां भुरगीं आनी भायले लोकांक इतले हाडून तुमी भरतात कित्या खातीर आमी कितें करपाचें आं नाजाल्यार आमी हांगाच रावता वोटिंगाक पडप आमी हांगाच रावता आमी कोणाक धाडिना तुमकां वाटूय बी सोडिना आमी हांगाच न्हिदतली तो कितलीं वर्सां जालीं घरा कडेन आसा कामां आसा पूण फिक्स जावना कितें करपाचें तें सांग तूं आवय बापायक पोसूं आवयक पोसूं नाका चेडूयाक आसा जाली पूण आजुनूय ते फिक्स जावना म्हाजो पप्पा म्हणून आयज हांव म्हाज्या पप्पाक सपोर्ट करपाक आयलें